नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्याक येवकार. विषय आसा तो सरकारी कर्मचाऱ्यांचो. मुख्यमंत्र्यांनी 2 जनता दरबार घेतले आणि तांकां लक्ष आयलें की आमचे सरकारी कर्मचारी सारके काम करनात. ताणें तर इतलें सांगलें की 20% काम करनात म्हणून. खरेंच वस्तुस्थिती कितें आसा? काम करनात, काम आसना, चड आसात, कमी आसात, कितें? हाजेर भासाभास करपा खातीर ही डिबेट 4 मानेस्त आमचे बरोबर. पयले आसात ते काँग्रेसीचे फुडारी आनी तांचे म्हणयारे राजन बाब डिमेलो. स्वागत तुमचें. दुसरे आसात आमचे बरोबर एन.डी. अगरवाल. तांणी गोंयच्या प्रशासना भितर फाटलीं कितलींशींच वर्सां, आतां ते रिटायर जाल्यात, पण वेगवेगळ्या म्हत्वाच्या पदांचेर काम केलां. स्वागत. तिसरे आसात म्हजे बरोबर भाजपाचे दत्तप्रसाद नायक. स्वागत. आनी एक चवथे आसात म्हणजे गोवा गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज असोसिएशनाचे प्रशांत देविदास. स्वागत. Sir, I'll start with you. So, how do you look at this issue and whether this statistic that 20% government employees do not work is a realistic one? I will tell you one thing. What Honorable CM say, somehow it may be correct. Actually, it depends how the team leader taking the staffs. Actually, each department, 4 to 5% staffs have some problem, which we can say they are not properly working. Otherwise, 95% staff are very good in their work. They require proper guidance, directions. In my service career, 2 low-profile department I handle it. One, the people know well, the government printing press. When I taken the charge, same employee, same machinery has given such a performance that we reached the first printing press of the country who got a ISO certification. With the help of those staffs, I found these staffs, if I say this work has to be done they work day and night. But we have to understand their problem. So you say it depends on the man who is running the department. I can say they require the working environment in the department. If the environment is favorable to them, they work very good. या एक गजालीचें म्हणटा की अगरवाल बाबान सांगलें की वर्किंग एनवायरमेंट महत्वाचें. आमी ह्या डिबेटी खातीर त्याच कारणा खातीर जी हायर ऑफिसरांची बॉडी आसता तांकांय कॉन्टॅक्ट केल्लो की तांणी रिप्रेझेंट जावचें म्हण ह्या डिबेटीचेर. जांचे कडेन सद्या अगरवाल बाब सांगतात की ते जर धड आसले जाल्यार मुखाल्ली सगळी गजाली धड आसतात. तांणी सांगलें की आमी आमची इशू आनीक सरकार हें आमी पळोवन घेतात, आमकां पार्टिसिपेट जावपाचें ना म्हणून. सो आय विल क्लॅरिफाय दॅट. कारण तांची बॉडी आसा हायर ऑफिसरांची, दे प्रिफर्ड नॉट टू पार्टिसिपेट इन दीस डिबेट फॉर रिजन्स बेस्ट नोन टू देम. आनी हातूंतल्यानच हांव राजन बाब तुमकां विचारता की तुमकां कितें दिसता? तांणी एक बरी गजाल सांगली की सामान्य कर्मचारी जो आसा ताजे कडच्यान काम करून घेवपाची कळाशी ही ऑफिसरां कडेन आसपाक जाय. He is partly right. The real fact is, if the head of the government, what he has just now said, that the officer, the top officer should be able to handle his staff and you can get the same good service. If the chief minister is very good, those officers work fantastically and everything will fall down. The carpenter always tries to blame his tools. So you don't put the blame on others. Now there are 2 things here. Before the chief minister could make this statement, there is a minister who came on record to say that private business is going on of many of the staff. हय. If you know it, take action. The way the statement was made, it was because this is the same minister who has come on record very often. The bureaucrats are not doing any work when the chief minister was in the ICU. Same minister. What is that work? Is it legal or illegal? Or are these things done to put pressure on these people to get illegal things done? बाब एक मुद्दो जो येता तो म्हळ्यार मुख्यमंत्र्यान हें कित्याक म्हळें. जितली म्हाका समजलां ताणें 2 जनता दरबार जाले. थंय शेकड्यांनी लोक येतात आनी लोकांच्यो सगळ्यांत चड ज्यो कागाळी आसात त्यो आशिल्ल्यो सरकारी कर्मचाऱ्यां बद्दल. जेन्ना ते एका सरकारी कचेरे भितर वतात तेन्ना तांकां जशी वागणूक मेळटा त्या वागणुकीचें तांणी थंय कथन केलें आनी तातूंतल्यान सीएम डिस्टर्ब जालो. असोसिएशन म्हणून तुमी ह्या घडणुकाचे कडेन कशें पळयतात? जेन्ना गव्हर्मेंट सर्वंट जेन्ना पळय काम करता खंयच्या ऑफिसांनी खंयच्या डिपार्टमेंटांनी हा सरान सांगलें तें योग्य आसा आनी सारकें आसा अशें दिसता म्हाका. सगळेच गव्हर्मेंट सर्वंट जे पळय आसात ते
काम करनासतना काम करतात, सिन्सियरली काम करतात, जे डेडिकेटेड असतात, त्या देखून इतलें एडमिनिस्ट्रेशन चलता न्ही, ज्या तरेन लोकांची कागाय असतात थंय जी पळय कारणीभूत असतात ती बी पळोवची पडटा. एक नाण्याची दोन बाजू असतात, दोन्ही बाजू आयकून घेवची दुसरी बाजू पडटा. कितें? दुसरी बाजू जेन्ना पळय आसता, फॉर एग्जाम्पल एक ऑफिसांत तर आमी आज गेले, थंय तर समज ब्रॉडबँड नेट चलना, आख्खें सगळी सर्वीस सगळी बंद पडली, खंयचो तर पब्लीक थंय गेलो साहजिकच तो डिस्टर्ब जातलोच. तो सांगतलो, गव्हर्मेंट सर्वंट सांगतलो नेट चलना, तुगे काम जायना, की सगळे आतां लागीं आयिल्ले आसा, जग सगळें लागीं आयलां, म्हणटा तो सांगतलो साहजीक नेट चलना, हें काम जायना, करपा जाता, खंयच्यान करपा जाता. पूण कितें जाता, जेन्ना पळय डिपेंडंट आमी अशें पळय हायफाय टॅक्नोलॉजीचेर जेन्ना पळय उरतले, त्या टायमाचेर असलीं कारणां एक एक खेप येतात आनी त्या कारणास्तव थोडे डिस्टर्बन्स जाता आनी ते डिस्टर्बन्स पब्लिकाक जाता हें साम शुअर जाता. तुम्ही सामकी क्लीन चिट दितात सरकारी कर्मचाऱ्यांक? ना, हेतून क्लीन चीट अशी ना. म्हजें हें आसा, जर तर सरकारी कर्मचारी तर काम करना, अवश्य तेंचेर कारवाय करची. आनी कारवाय करपाक HOD आसता, तांकां मेमोरंडम वचता, सगळे डिपार्टमेंटल विजिलन्स सेल आसता. जेन्ना ह्यो कारवाय पसून जातात त्या टायमाचेर कोणाचेच इंटरफियरन्स जावपाक जायना. हो महत्वाचो मुद्दो. एक मेमोरंडम तर वता, त्या मेमोरंडमाचेर कोण इंटरफियर जाता की ताका मेमोरंडम ताका सुदारपा खातीर दिल्ले आसता. खंयची मिस्टेक जाल्ली आसता, मिस्टेक ह्यो सगळ्यांच्या कडेन जातात, म्हजे कडेन पसून जावपाक शकता, दुसऱ्या कडेन पसून जावपाक शकता. गव्हर्मेंट तुम्ही म्हणटात व्यवस्था आसा ताजो वापर सारको जावपाक जाय. ऑलरेडी व्यवस्था आसा की कोणें जर काम केलें ना, कामचुकारपण केलो तर कितें करप, पण ती व्यवस्थेचे एक्झिक्युशन सारकी जावपाक जाय. सारकी जावपाक जाय. दत्तप्रसाद, कारण सरकार तुमचे असो आणि गोंया सारख्या हातूंत भितर लोक आपल्या म्युनिसिपालिटीक आणि पंचायतीक सुद्धा जर पिवन सारखे काम करना, ते वचून मुख्यमंत्र्याक सांगता. अशी परिस्थिती भितर, कारण म्हाका याद आहा एकदां मनोहर पर्रीकरानच म्हणिल्लें की तुमी जेन्ना खंयच्याय ऑफिसराक कितेंय ताणें भानगडी केली म्हणून सस्पेंड करतात, तेन्ना अकस्मात कोण कोणाचो सोयरो आनी कोण कोणाचो फ्रेंड हे फोन येता ताजे वयल्यान कळटा म्हणून. तुमी कशें पळयतात? मुख्यमंत्र्यांनी ओपनली उलोवन दाखयलां, आतां हाजेर काम जातलें हे जाग्यार घालपा खातीर काय कितें? एक म्हणजे आमचे नवीन मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, म्हाका दिसता थोडेच म्हयने जाल्या तांच्यांनी चार्ज घेतल्यार, आनी ही जी आज डिबेट जाता हाज्या मुद्द्या वयल्यानूच कळून एक येता, फॉर वीच वी हॅव टू कॉंग्रॅच्युलेट हिम, की ही इज द मोस्ट एक्सेसेबल CM एवर आज पर्यंत. एक सामान्य गोंयकार, गरिबान गरीब मनीस, तो विलेज एरियेन आसूं सिटी एरियेन आसूं, ताणें ताजे कडेन जे इश्यूज हायलायट केले, त्या इश्यूजा वयल्यान ताणें हो स्टेटमेंट केल्लो आसा. सो आय डोंट ओन्ली, म्हणजे एक इट्स सॉर्ट ऑफ अ वॉर्निंग टू द गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज, की जो कोण काम करना ताणें काम करपाक जाय. तशेंच वेन ही इज सेट 20%, दॅट मिन्स ही ऑल्सो हॅज सेट की 80% आर डुईंग वेल न्ही. म्हणजे एक अशें कॉम्बिनेशन जावपाक जाय की सामान्य गोंयकार जेन्ना खंयच्याय डिपार्टमेंटान वता, जशें अगरवाल सरान म्हणलें, एनवायरमेंट बरें आसपाक जाय, ऑफिसरांकूय बरें आसपाक जाय, आनी थंय जो आपलें जें कितें काम घेवन येता ताकाय थंय ऑफिसरा कडल्यान बरें वेलकम मेळपाक जाय, बरीं उतरां मेळपाक जाय. आज अशें दिसपाक लागलां कांय गव्हर्मेंट ऑफिसर्स, एक कोण सामान्य गोंयकार येता म्हणजे ताका दिसता की आपूण एक कोण व्हडलो, तो जी लँग्वेज ताजे कडेन वापरता सामान्य मनशा कडेन ती बरोबर आसना, ती सुदारपाक जाय. ती सुदारपाक जाय. आनी ह्यो सगळ्यो गोश्टी, म्हणजे म्हाका दिसता डॉक्टर प्रमोद सावंतान एक सिग्नल दिल्लें आसा. ह्या बऱ्या प्रमाणान जो कोण आपली ड्युटी चुकोवपाचो किंवा ताजो गैरवापर करपाचो प्रयत्न करता, ताणें हाजो अर्थ कितें तो स्वता समजून एक गजाल आसा की अगरवाल सर, आई वांटेड टू आस्क यू दिस बिकॉज आई हैव वेरी इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक हियर कि अगर हम महाराष्ट्र को ले लें तो वहाँ की जो जनसंख्या है वो तकरीबन 12 करोड़ है और द नंबर ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ 19 लाख. देन वी गो टू अ मीडियम स्टेट लाइक पंजाब, वहाँ पे 3 करोड़ जनसंख्या है और 5 लाख से कम सरकारी कर्मचारी है. और अगर हम छोटे राज्यों की बात करें और मणिपुर जैसा राज्य अगर हम ले लें तो वहाँ पे 74,200 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है
और जनसंख्या वहाँ पे अराउंड 27 लाख है. So if you just divide it, then in Manipur you get one government servant for around 37 people. In Punjab you get one government servant for 61 people. And in Maharashtra you get one government servant for 63 people. But interestingly in Goa we are getting one government servant for 25 people. What do you realize when you look at this ratio? Are we have we overestimated and recruited our staff, and do we need to relook at it? If chief minister feels कि 20% सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते, इज दैट हमें शायद उस 20% की जरूरत ही नहीं है और वो जरूरत से ज्यादा है? नहीं, जरूरत से ज़्यादा नहीं है. कारण क्या है, एक तो क्या है कि व्हाट सर्विसेज गोवा स्टेट इज प्रोवाइडिंग टू ए सिटीजन in comparison to the other state which you are referring it, when the less number of percentage is there, is better services be providing. तो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए आपको नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज यू रिक्वायर मोर, दैट इज वन पार्ट. जो ऑनरेबल सीएम साहब ने बोला, इशू इज दिस, एम्प्लॉयज आल्सो ह्यूमन बीइंग. यदि उनके इश्यूज को हम ऑफिस में एड्रेस नहीं करें तो वो मोरली डिमोरलाइज, उनका मोरल जो कम हो जाता है, दैट गिव द इफेक्ट ऑफ द वर्किंग ऑफ द एम्प्लॉयज. सर्टन डिपार्टमेंट में मैंने देखा लोग 9:30 to 5:45 को टाइम को मेंटेन करते हैं. गुड, दे हैड टू मेंटेन इट. दे नॉट लुक दी उस बीच में प्रोडक्टिविटी उनकी क्या है. यदि किसी का कोई प्रॉब्लम है, सपोज करो समटाइम्स पीपल द एम्प्लॉयज आर कमिंग, रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो गया, ट्रैफिक जाम हो गया, आप वो लेट आ गया, उसका क्रॉस लगा दिया आपने, ही विल डिमोरलाइज कि मैं फिर 5:45 के बाद काम क्यों करूं. इफ़ यू अलाउ हिम, ही से यू अलाउ मी, ही विल वर्क विथ यू अप टू 7 o'clock. तो वी हैव टू मेक सच एनवायरमेंट. अब जैसे सर्टन टाइम पे लोगों के पर्सनल क्लेम होते हैं, किसी का टीए होता है, किसी का मेडिकल होता है, और इफ दैट इज नॉट बीन सेटल इन टाइम, फाइनेंशियली डिमोरलाइज हो जाता है. डिमोरलाइज हो जाता यू आर सेइंग इट इज ऑल अबाउट वर्किंग एनवायरनमेंट. है. इन वर्किंग एनवायरमेंट, माई वर्किंग एनवायरमेंट मीन्स दैट एम्प्लॉयज 4-5% होते हैं जो ट्रेवल मेकर होते हैं. यू शुड नॉट बी बिहाइंड ऑफ दोज 4-5%. इफ यू बिहाइंड विद देम, 4-5%. उनको, हाँ, उनको हैंडल कर लो साइलेंटली, और रिमेनिंग यू कीप इट. सी व्हेन यू हैव, एज ऑनरेबल सीएम से, 80% और 75% पीपल आर वर्किंग. यदि आपने 20% जिनको आपको मोटिवेट करना है, आपने उनको मोटिवेट करके वो 75% में ऐड कर दिया, तो ये डिपार्टमेंट एक साथ हो जाएगा, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट. बट यू डोंट फील दैट वी आर ओवरस्टाफ्ड? No, वी आर ओके. we are okay. Trajan Bab, ही स्टॅटिस्टिक्स ऐकतकीर व्हॉट डू यू फील? That are we overstaffed? See, the question of being overstaffed or not overstaffed is As per Agarwal, we are not overstaffed but undermoralized. Demoralized. Undermoralized. Undermoralized. The reason is he has done it as a government officer, very politely he has placed it. Yeah. But the reason of more, he gave about late, coming late, and you should handle him. When you get more, the most demoralized the officer is. The first job, the chief minister of this state, who is showing some signs, is that to put his cabinet in order. Stop the corruption at that level. People will salute you. You expect an officer, a minister will call up an officer and tell him to clear that file which the officer or that government staff feels it is not proper to be corrected that way. It is not demoralizing. It is persecuting him. एक गजाल म्हाका सांगात, हो जो आंकडो आसा तो तुमकां चड दिसता, व्हेरी फ्रँकली फ्रॉम असोसिएशन पॉयंट ऑफ व्यू, तुमकां दिसना की कांय ऑफिसांक जर आमी वचून पळयलें जाल्यार एक कशें 3-4 जाणां कडेन कशें कामूच नासता, ते बशिल्ले आसतात. हें जें चित्र दिश्टी पडटा खूब फावटी, तें कित्याक दिश्टी पडटा? इफ यू आर नॉट ओवरस्टाफ्ड. कारण स्टॅटिस्टिक्सा प्रमाणे आमी 25 गोंयकारांक एक गव्हर्मेंट सर्वंट, सगळीं भुरगीं धरून, सगळीं भुरगीं धरली जाल्यार 25 गोंयकारांक एक गव्हर्मेंट सर्वंट. कितें दिसता तुमकां? हो रेशो पळय आसा आमची स्टेटी तरी सारकासच दिसता म्हाका, ज्या तरेन काम चलता. आतां फॉर एग्जाम्पल तर मामलेदार ऑफिस ऑर कलेक्टर ऑफिस, इतली ओवरबर्डन थंय काम आसता आनी एक्सेस काम आसता, कितलें काम केल्यार कमी. ह्या तरेची थंय स्टाफ रिक्रुटमेंट जाय आसता, इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय पडटा, कंप्युटर जाय पडटा, तांकां टेबल जाय पडटा, सगळे एसएस तेंचे पळय जे पळय एम्प्लॉई जे पळय आसता ते एसएस सगळी जाय आसता तांकां.
ते मेळना त्या जाग्याचेर आनी ज्या जाग्याचेर एम्प्लॉई अशें तुमी सांगता तशें खंय बसून आसता काम आसना लेस वर्क आसता त्या जाग्याचेर चड रिक्रुटमेंट आतां तरी जावं नये ज्या जाग्याचेर वेकन्सी जाय आसात त्या अजून त्रीच पर्यंत भरच्यो. आसा त्यो आतां सद्या तरी भरच्यो आनी लोकांची ह्या ऑफिसांनी लोक चड येता पब्लीक चड येता कलेक्टर ऑफिसां येता मामलेदार आसा BDO आसा हांगा पब्लीक चड येता रिलेशन चड आसता एम्प्लॉईचे थंय टायम मेळना एक एक खेप एम्प्लॉई पसून उलोवपा पसून पब्लिका कडेन हांव म्हणटा पब्लीक आमची गव्हर्मेंट सर्वंटांची पोलायट उरचें पब्लिका कडेन बरी सर्वीस दिवची आपल्या पसून स्वताचो पसून नंबर दिवचो तुमकां पावटी पडटा जाल्यार पावटी पडटा जाल्यार नंबर दिवचो तूं बाबी येनाका पावट घालनाका आपल्या नंबर कर काम कर जालें जाल्यार आपूण फालतूक सांगता ह्या तरेची पोलायटनस आसचें प्रत्येक एम्प्लॉई कडेन आसचें आनी पब्लिका कडेन अशें रिलेशन उरपा जाय ह्या एम्प्लॉई कडेन तर गेलो जाल्यार हो आपल्या बरो ट्रीट करतलो हो बरो ही मेसेज आख्ख्या आमच्या एम्प्लॉई भितर वचपा जाय आमची पब्लिका भितर वचपा जाय ह्या तरेन तर आमची तर गव्हर्मेंट एम्प्लॉई सगळे बरे तरेन सगळे करपाक तक्रारी लागले. बंद जातल्यो. सगळी तक्रारी बंद जातल्यो दत्तराज हांवें कित्याक विचारता कारण म्हजे कडेन आनी एक स्टॅटिस्टीक आहा वीच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आमी जर म्हयन्याची राज्याची येणावळ पळयली जाल्यार इट इज अरावंड 865 crores पर मंथ रेवेन्यू आणि सॅलरी पेन्शन आणि ग्रॅच्युटी ह्या 3 गजाली वेळार जर आमी एक्सपेन्स पळयलो एट दीस मुवमेंट ऑफ द स्टेट 64% आउट ऑफ अवर प्रेझेंट रेवेन्यू इज स्पेंट ऑन सॅलरी पेन्शन अँड ग्रॅच्युटी आणि मागीर हांवें तो रेशिओ सांगलो दर 25 गोंयकारां फाटल्यान एक गव्हर्मेंट सर्वंट कितें तरी आमचें चुकलां अशें दिसता आनी हें करेक्शन तुमचें सरकार करतलें काय सरकारी नोकरी दिवपाच्या राजकी दबावा सकल हाजेरूय पांगरूण पळय जशें म्हणटा तें हांवें सुरवात केल्ली तेन्ना दोतोरान आतां जेन्ना चार्ज घेतला तेन्ना खंय खंय पळय जें कितें कमी पडटालें कित्याक वेन ही हॅज टेकन चार्ज इन अ कंप्लीट न्यू सेटअप म्हणजे मायनींग आतां आज आमकां कळून येयला की मायनिंगेचो रेवन्यू म्हणटा तो आतां तरी ताजो आनी विचार करपाचो ना सो हाज्या फुडें कितें त्याच हातूंतल्यान ताजो तो स्टेटमेंट येयलो कसिनो इज अ पार्ट ऑफ द टुरिजम इंडस्ट्री तांच्यांनी मागीर ताजेर बोवाळ करपाचो चालू केलो सो एक म्हणजे काँग्रेसीन एक मातशें आतां एक काम करपाक जाय अनवॉन्टेड पळय ते पॉलिटिकली जें कितें आडमेळी हाडपाचो प्रयत्न करता सदांच तें तांच्यांनी बंद करपाक वॉट वी से एज भारतीय जनता पार्टी ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर ही इज जस्ट ऑन वन सिंगल एम म्हणजे सगळ्यात सामान्य सकयल्या स्तराचेर जो मनीस आसा ताका बरें गव्हर्नन्स मेळपाक जाय ताका गव्हर्मेंट ऑफिसरा कडल्यान किंवा खंयच्याच पॉलिटिशना कडल्यान कसले त्रास जावपाक जायना ही हॅज टू हॅव सर्विसीस एट इज डोर स्टेप सो आमचें एकूच धोरण आसा एक युवा मुख्यमंत्री आसा ताजे सहयोगी सगळे युवा आसा एक जनरेशनल चेंज आमकां दिसपाक लागल्या म्हाका दिसता सगळ्यांनी ताका सपोर्ट करपाक जाय आनी एक बरें गव्हर्नन्स गोंयकारां खातीर दिवपा खातीर बरें ऍडमिनिस्ट्रेशन दिवपाचें एक्झॅक्टली हें पावल जें घेतिल्लें आसा हातूंत सगळ्यांनी म्हणजे आमच्या गव्हर्मेंट सर्वंट्सांनी तशेंच आमच्या त्राजन बाब आनी काँग्रेसीनूय हातूंत सपोर्ट करता ओके एक वही सवाल है कि 64% ऑफ अवर रेवेन्यू आज हमारे सैलरी पेंशन और ग्रेचुटी पे जा रहा है हाउ सीरियस डू यू थिंक दिस इशू इज और दूसरी बात वेदर दिस इज कमेंशुरेट टू द सर्विस वी गिव टू द पीपल See, number one, the revenue का issue है, we have to work how to increase the revenue. but when we are spending this much are we giving नहीं, commensurate services to the people of this value No, there is some problem. There is some problem. As you were beginning, we started on this issue. कि if the employee has been properly motivated, properly given. the mindset of the chief minister. I was not in Goa, but त्या टायमार एक हांवें स्टेटमेंट वाचलो चीफ मिनिस्टराचो दॅट आमी हिंटरलँड टुरिजम प्रमोट करपाक जाय सो दिस इज ऑल्सो वन वे जो रेवन्यू हातून वाडपाचो कसो सो इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन दॅट सो दिस इज Okay. वन क्लियर एक्झाम्पल ऑफ द चीफ मिनिस्टर वर्किंग इन द रायट डायरेक्शन very seriously, though I have a same question that when we are spending 64% of our revenue on salary, pension and gratuity, number one, whether it is we are spending or we are punching above our weight. Number two, whether we are delivering services to the people of Goa as compared to the money we are spending on those services. Officer, he has given it in a different form. He has told it in a different form. If the ministers treat them like slaves in public, top officers, forget the lower division,
clerk. And the PA of the minister calls one clerk and says, keep that file, send it immediately. How you expect them to work? They are all human beings. You said it in the beginning, Agar. They are human beings. They have got their own self-respect. They have got own dignity. We politicians become ministers. We have seen something out of the blues and just try to pick up the phone because you have the phone available. ओके They are for the services. Otherwise, services would have been very perfect. Okay. And what is happening? Whichever government, I'm not on that. What is happening? Everybody is just recruiting people. ओके Whether you require, then Yeah, he said I'll- it. Recruit where it is really required. ओके I want to recruit in my department. He wants to recruit in that. And this 1 minute, this chief minister, I said it in the beginning. He said he's trying to put it in order. I am trying to say from the beginning. He has accepted one baggage which is trying to correct. I said it from the ओके beginning. ओके म्हाका एक गजाल सांगा हांव मुद्दम तुमी जो मुद्दो काडिल्लो हाजो इंटरफियरन्साचो आनी ताजो ट्राजन बाबान जो बरो मुद्दो काडलो की जेन्ना हे करता एश्युरन्स दितात इलेक्शनाच्या टायमार की आमी जॉब दितले म्हण गव्हर्मेंट जॉब दितले म्हण एज एन असोसिएशन अशे जे फावराचेर तुमचे भितर भरती जातात तुमकां त्रास जायना तांचो आनी मागीर तांची एक्शन जर घेतली जाल्यार फोनूय येतलो न्ही ट्राजन बाबा सांगता तसो काडून की तो आपलो मनीस रे ताका हात लायनाका म्हणून तुमकां त्रास जायना जातात जाता भरपूर जातात जेन्ना अशी एक्शन घेतली जाता सो कोणाचोच असो खंयच्या लिडराचो गॉडफादर नाच समज आमचे कडेन येता अवश्य येता आमी ताका आन्सर बी करतात जेन्ना हो आन्सर खंयच्या ऑफिसराक HOD ताका सांगलें समज खंयच्यान फोन करून हांव कोणाक अशें ब्लेम करना खंयच्यान फोन केलो तेगे कांयच एंटेड ना तेगे फाटी घे हें कर जेका त्या गव्हर्मेंट सर्वंटाक काम करना म्हण पनिशमेंट दिल्लें आसता एक मेमोरंडम एज हय. एक सुदारपाची एक चान्स दिल्लो आसता खंयच्यान त्या ऑफिसराक डिमोरलायज करपाची ना जर तो हॅरेसमेंट करता वेगळी गजाल पण जर तो जस्टिफायबली कोणाक जर ताकीद दिता ती दिवपाक ती मेळपाक दिवपा जाय जाय आनी तेणें सुदारपाचे प्रयत्न करपाक जाय तशेंच जेन्ना एक आनीक मुद्दम उपस्थित करता जेन्ना आमचे खंयचेच रेगुलर सर्विसीचेर आमचे रिक्रुटमेंट जाता जेन्ना इंटरव्यू जाता त्या टायमाचेर जे पळय टेस्ट आसता ते टेस्ट ऑन अ मेरीट आसपाक जाय कोंकणी आनी मराठीचे कंपल्सरी म्हणून सदां बरयी आसता कोंकणीनूय पेपर आसपाक जाय मराठीचो पेपर आसपाक जाय आमी गोंयकारांक सर्वीस दिवपा खातीर आसा बरी सर्वीस दिवपा खातीर आसा गोंयकारांक ती सर्वीस मेळ्ळ्या जेन्ना मेरीट लिस्टाचेर अशें रिक्रुटमेंट जातलें आनी तें ओपन आसपाक जाय आमच्या गोंयांत अशी टॅलेंटेड भुरगीं असतात ज्या भुरग्यांक इतले टॅलेंट आसा ते कितेंय काम करूं शकतात इतलीच टॅलेंट आसा आमची गोंयची पण भुरग्यां तांचे कडेन एक एकदां फावर नसता फावोर नासता आनी ते थंय सिलेक्ट जायनासतना आज घरा कडेन दुसरे बारीक हेतूंक कामां ते इनवॉल्व जाल्ले आसता ग्रॅज्युएशन जाल्लें आसता हय. आनी ह्या हेतूंक जे पळय अकुशल कामगार आसतात जे पळय भुरगे आसतात त्या कामगारांक ह्या हेजेच्या ऑफिसांनी बसयिल्लो आसता आनी तेंचे म्हऱ्यान जेन्ना पब्लीक गेल्लो आसता तेन्ना तें काम तेंचे कडेन जायना जायना म्हाका फायनल प्रसाद एकच सांगा की गोंयची जनतेक हांव असली व्हडली एश्युरन्स मागना की आमी सरकारी नोकरी दिवची नात बी म्हणून ते काय राजकारणी उलोवपाचे थांबचे नात आनी असली अपेक्षा दवरप ना लोक म्हाकाच पिसू म्हणटाले बेजीक गजाल की जेन्ना खंयचोय सरकारी ऑफिसर चुकता आनी ताका कितें सस्पेंड करपाची परिस्थिती येता तेन्ना एटलिस्ट सरकार कोणाचोच दबाव घेवची ना इतली तरी एश्युरन्स तुमी दिवपाक शकतात पळय हें म्हाका दिसता पर्सनली म्हाका दिसता जावपाक जाय आनी म्हाका दिसता पार्टेनूय आमच्या चीफ मिनिस्टराक फ्री हँड दिल्लो आसा आनी सरळ सांगिल्लें आसा वी आर हियर टू सर्व द पीपल ऑफ गोवा जें कितें आसा तें गोंयकारां खातीर सामान्य नागरिकां खातीर जर खंयचोय ऑफिसर आपल्या पदाचो गैरवापर करता जाल्यार तो कोणाच तरी मनीस म्हणून ताका ना, प्रोटेक्ट ताजेर- करपाक जायना ना ताजेर स्ट्रिक्टस्ट एक्शन घेवपाक जाय आनी आय विल गो आउट ऑफ माय वे ऑल्सो टू से अनदर थिंग की आय डोंट सी दीस चीफ मिनिस्टर ही इज गोइंग टू बाव डावन टू एनी प्रेशर Okay. when I say any pressure it may be from एनी anywhere. वेळ सारको Support it. नो 1 minute. या 1 minute. नो 10 seconds I'll tell you, 10 seconds. Yeah. If this chief minister is sincere, Yeah. there is something known as vigilance department. Yeah. When a man gets suspended, the matter goes to vigilance department. Yeah. And as per Supreme Court guidelines, you cannot keep him for more than 6 months. They give him posting. That officer is being put under pressure with that sword. This chief minister should not post anybody who's in the vigilance case Okay. unless you close that case
फिनिश द मॅटर इन टाइम बाउंड मॅनर. Time bound manner. हांव इतल्याचेर थांबता. म्हाका दिसता चर्चा बरी जाल्या आनी सगळ्यांत म्हत्वाची जी गजाल ती म्हळ्यार सगळ्यांच्या आयुश्याक सरकारी ऑफिसा भितर वचप चुकना आनी थंय सरकारी कर्मचाऱ्यां बरोबर इंटरॅक्ट जावप चुकना. आनी तातूंतल्यान जे अनुभव येतात तेच निमाणे मुख्यमंत्र्या म्हऱ्यान पावतात. तेन्ना जशें आज असोसिएशनान खूब बरी भुमिका घेतली की आपली जबाबदारी समजून घेवन जर लोकां कडेन वागले आनी मातशी चड एफिशियन्सी दाखयली जाल्यार कितल्योश्योच गजाली जाग्यार पडटल्यो हेंच सगळ्यांनी समजून घेवचें. हांव इतल्याचेर थांबता. आयले इतली बरे तरेन मतां मांडली. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रोडक्ट. नमस्कार.